असे ड्रायव्ह हे खंय चालू आसतले आतां एटलिस्ट सावथ गोवान आतां आज एक हांगा लोलयां आसा आनी एक आतां कुळ्या पंचायतीन थंय एक आसा. फाल्यां परत म्हाका दिसता एक पैंगिणी आसा श्रद्धानंद विद्यालयान. मागीर सोमारच्यान आमकां न्यू लिस्ट येतली. हो सद्या आसा तो टिका उत्सव म्हणून ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टरान अरेंज केल्लो टिका उत्सव फ्रॉम 11 to 14th ऑफ दीस मंथ. सो हे 4-5 दीस हो प्रोग्राम चलतलो जस्ट टू हॅव मोर एंड मोर कवरेज फॉर द वॅक्सिनेशन एस्पेशली इन द इंटिरियर पार्ट्स ऑफ अवर गोवा. कारण हे लोकांक जायत्या वेळार सेंटरान येवन वॅक्सिन घेवपाक डिफिकल्ट जाता. सो मॅक्झिमम लोकांनी हेचे बेनिफीट घेवपाचें, कित्याक वॅक्सिनेशन हे एकूच पर्याय आसा ह्या दुयेंसाक सद्या इन ऑर्डर टू प्रिवेंट द मोर एडवान्स स्टेज ऑफ कोवीड. सो जाता तितल्या लोकांनी ह्या फेसिलिटीचो फायदो करून घेवन आपलें एटलिस्ट प्रोटेक्शन करून घेवपाचें हे कोवीड दुयेंसाचें. नेक्स्ट तुका पंचायती केन्ना अनाउन्समेंट जातलें तें? मोस्ट प्रॉबब्ली आमकां लिस्ट एटलिस्ट बाय टुमोरो ऑर मंडे मॉर्निंग वी वील गेट द लिस्ट. रिस्पॉन्स कसो आसा? रिस्पॉन्स खूब बरो आसा. डॉक्टरा कडेन आतां हांव उलयल्लो. ही एटलिस्ट तागेलें टार्गेट एटलिस्ट 200 up to 300 म्हणटा तो. पूण कंपॅरेटिवली मॉर्निंग सेशनाक ऑलमोस्ट अराउंड 100 to 150 लोक आयिल्ले आसा. सो रिस्पॉन्स इज क्वायट गूड आनी ओवर अ पिरियड ऑफ डे लोक एकामेका कडेन उलयतले, तांकांय कळटलें आनी मागीर रिस्पॉन्स आपुणूच आनी इल्लो बरो जातलो. सो आय होप 45 एबव एज आसतले सद्या हय हो कॅम्प 45+ लोकांक आसा. सगळ्या लोकांक 45+ जे आसा तांच्यांनी हो फायदो करून घेवपाचो ह्या कॅम्पाक. आणि हे तुम्ही पंचायतींतल्यान वॅक्सीन प्रोग्राम केलो, वन ऑफ दी बेस्ट प्रोग्राम फॉर एवर कन्सर्न टू अदर थिंग्स. ऑल वी आर डुईंग यू नो दी रोड दिस दॅट, बट दिस इज दी वन ऑफ दी बेस्ट प्रोग्राम फॉर दी लोकल ओल्ड एज इवन ऑल. बट सांगपा सोदता म्हळ्यार आमी हॉस्पिटलान गेल्यार ह्या OPD वच त्या OPD वच आनी सगळ्याक वचपा जाय न्ही एट अ टायम. हे तुमी केलें तें वन ऑफ दी बेस्ट काम, बेस्ट वर्क. आनी हेजे खातीर आमगे सगळ्या गांवां लोकांक बरी एक हें मेळ्ळी, कितें तेजे एक फायदो मेळ्ळो. तूं वॅक्सीन घेवन तुका कशें दिसलें तुका वॅक्सीन घेतलें? म्हाका बरें, हांव हेल्दी येयलो. पूण कित्याक येयलो? आमकां गेले उपरांत हें टेस्टींग कर तें टेस्टींग कर इन ऑर्डर टू अवॉयड दीस यू नो कॉन्सिक्वन्सीस. स्ट्रेट पे येयलो आनी वॅक्सीन घेयलो. तुका मनात दिसलें भंय बी दिसली काय? ना भंय ना. बट इन अदर प्लेसीस तूं कितें टेस्ट केलें रे, तुगे नेगेटीव चॅक काड रे, हें सगळं करपाक आनी प्रॉब्लेम ना. आतां स्ट्रेट वे काबार. हांवें कोविडाच्या हांगा लोलयांक इंजेक्शन घेतलें आमकां प्रिकॉशन खातीर. आनी आमगेल्या इतर बाबांक पळय आसा न्ही बॉसान, हें हांगा आमकां सुविधा दिली इतल्या लोकांक हें खूब बरें जातलें. कारण हांगचे लोक थोडे वचत अशी गॅरंटी ना तितले बेगीन. म्हळ्यार रोखडी इंजेक्शन आतां घेवंक शकना, वचूंक शकना, वचत न्हू, वचचेंच ना अशें. ट्रेन ही पळय जी आमकां संदी दिली आनी ताणें हें केलें ताचे बद्दल तांचें कॉंग्रेच्युलेशन. सो हांव लोलयेकाराच्या वतीन आनी आमच्या मंडळाच्या वतीन हांव आमच्या आमदाराक देव बरें करूं म्हणटा, आमच्या डॉक्टर प्रमोद सावंत CMाक देव बरें करूं म्हणटा, आनी आमचो हेल्थ मिनिस्टर ताकाय देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक लोलयां सारको भाग हांगच्यान वचून काणकोण वचून वॅक्सीन करप सो खूब डिफिकल्टी येताली. सो तोच मनाक हेतून आमच्या आमदारान आमच्या लोलयेकारांक ती एक संदी दिली आनी ती बी फर्स्ट काणकोण आमच्या पंचायतींतल्यान स्टार्ट केली. सो हांव सगळ्या लोलयेकारांच्या वतीन आनी आमच्या मंडळाच्या वतीन परत एकदां आमच्या आमदाराक देव बरें करूं. लोकांनी जें कितें घडटा आख्या गोंयांत आनी आख्या भारत देशांत ते लोकां दोळे मुखार आसा. आनी ते नदरेन धरून ह्यो ज्यो वॅक्सिनां तितली इजिली अवेलेबल जायना आसली, त्या नदरेन प्रायम मिनिस्टर आमचो मोदीन एक टिका म्हूण एक प्रोग्राम केला फॉर 8 days. ह्या 8 दिसांक आख्ख्या भारत देशांत ही टिका कशी लायता तशें हें वॅक्सीन दिवपाची ही संदी लोकांक घे म्हणली. त्या नदरेन एक स्टेटीन दर गव्हर्मेंटान एक प्रोग्राम केला आनी त्या प्रोग्रामा प्रमाणे की सगळ्याक हें वॅक्सीन पावचें म्हूण हें धरण एक प्रिंसिपल एक प्रोग्राम करून सोडला. आतां आमच्या डॉक्टर प्रमोद सावंत आनी हेल्थ मिनिस्टर बाब विश्वजीत हेमी दोगांनी एकठांय जावन टोटल कॅबिनेट मिनिस्टरांक एकठांय करून सगळे गोंयभर एक टिका लावपाची प्रायम मिनिस्टराची योजना ही लोकां मदें पावोवपाक. रिमोट प्लेसीन लोक सोंपेपणी घेवंक वचना इंजेक्शन, कित्याक आमकां कांय जावना म्हणटा, आमकां दुयेंस जावना. पूण आयज काणकोणांत जे बाबा केस येवन
वाडूंक लागल्या. आयज आमी उणें म्हणल्यार 60चेर पावत येयले आयजचे हेचे धरून. आनी जेन्ना 60 काल 30 जाले आयज 60 जाले, फाल्यां कितले जाय? हेजो फाल्यां परिणाम आख्ख्या काणकोणां येवंक शकता. त्या नदरेन आमी अवेरनेस केले. पूण आयच्याच हाफ डेयाकूच 150 क्रॉस जाले लोक, 164 जाले. सो सांजे लागून ते आमी 200-300 पावूंक शकता. सो अशें लोकांकूच बाबा आतां दिसलां की वॅक्सीन घेवंकूच जाय. आनी खरें म्हणल्यार कंपल्सरी वॅक्सीन घेवंकूच जाय, जरी तरी ह्या दुयेंसांतल्यान आमी पयस रावतले.